पयले वचपान आमकां आमच्या भावार्थाचो सारांश समरी दिल्ली आसा. जेजू कोण पळय तो देवान ताका धाडलेलो, देव ताचे सगळे वावुरतालो, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिवन शिश्यां बरोबर तो वावरूंक लागलो. हें ताणें दाखयलां आमकां. दुसऱ्या वाचपान कितें पळयता, अशें केन्नाच करूंक जायना. शिपायांनी रात पारो कोत्ताना न्हिदोंक जायना. तांकां खूब जोड शिक्षा मेळटली आसलीच. आनी ते येवन ताका घेवन गेले. हे इतले जाण आसलेले शिपाय ते न्हिदोन आसलेले, हे केन्नाच मानून नासलेले. पूण असल्यो फोटी त्या वेळार चलताल्यो आनी आयज पर्यंत चलतात. आमी खूब फावटी फोटींनीच आमचें जिवीत सारता. सोत कितें तें आमी बुडापे करूंक भियेता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळें आमी सदांच आमचें जिवीत सारून ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जावया. तो थोडो वेळ आमी ओगेपणांत रावया. आमचें जिवीत देवान घडून हाडलेलें आसा. देव आमचें सगळें वावुरता. ताका आमी सहकार करीत रावया. जेजूच्या जिवितान आमी बुडून आसाव. तो जेजू आमचें सगळें वावरुनी आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत आनी ताचो वावर फुडें व्हरूंक आमी ताची हातयारां जावन